नमस्कार. आज आम्ही एकदम इझी मेथडात कुरकुरी गोडशी आणि तिखशी शंकरपाळी कशी करची म्हण पळोवया. पहिली तिखशी शंकरपाळी करया. तिखशी शंकरपाळी करच्याक 1 कप मैदा पीठ जाय. पीठ कालोवच्याक 1 व्हड चमचो तेल जाय. 1 चमचो मिरसांगे पिठो, रुचीक थोडेशी मीठ आणि पीठ कालोवच्या लागचे तितले उदक. पीठ कालोवच्याक सुरू करचे पयली आमी तेल हून करचे दवरया. हांगा आमी सुमार अर्ध लिटर तेल घेतला. तेल हून जात पर्यंत पीठ कालून घेवया. 1 व्हड आयदनात मैदा पीठ घेवका. तातूंत मिरसांगे पीठ घालका. थोडीशी मीठ घालका आणि मीठ आणि मिरसांगे पीठ सगळे पिठात बरेकन मिक्स करून घेवका. 1 व्हड चमचो हून तेल घालका आणि तेल बी सगळे पिठात मिक्स करून घेवका. शंकरपाळीची पीठ कालयतना जास्त तेल घालचे ना. जास्त तेल घाल्यार शंकरपाळी कुरकुरी जायनात. मिरसांगे पीठ बी जास्त घालचे ना. जास्त मिरसांगे पीठ घाल्यार शंकरपाळी तळतना खूप ऑयल ओवन घेता आणि आमगेल तळची तेल बी वाईट जाता. आणि लास्ट थोडे उदक घालून घट्टी पीठ कालून घेवका. पीठ एकदम घट्ट ना जाल्यार एकदम मोव उरचे ना. पुरे पिठावरी घट्ट उरका. हे पीठ कालेल नंतर खूप वेळ दवरका म्हणना. ताबडतोब शंकरपाळी करच्या लागल्या जाता. पीठ कालून जाल की सुमार 2 ते 3 मिनिट बरे मळून घेवका. आता ह्या पिठाची 2 इक्वल गुळी करून घेवया. थोडीशी मैदा पीठ ना जाल्यार तेल लावून हाची पातळ भाकरी लाटून घेवया. पीठ घट्ट आशिल्ल्यान लाटतना जरा त्रास जाता आणि मैदा पीठ आशिल्ल्यान ती एकदम व्हड जायना. पण जात तितली एकदम पातळ लाटच्याक ट्राय करका. सुमार इतली पातळ उरका. आणि पातळ लाटून जाल की शंकरपाळी कट करचे पयली ही भाकरी लाटफळ्यावर एकपटी परतून घेवका. आता कातनी यूज करून आमकां जाय आशिल्ली तशी आकाराची इक्वल सायजाची शंकरपाळी कापून घेवया. शंकरपाळी कापचे पयली भाकरी उलटा करून घाल्ल्यान शंकरपाळी लाटफळ्याक चिकटना आणि आमकां काडच्या इझी जाता. ही सगळी शंकरपाळी एक प्लेटात काढून घेवया आणि तेल हून जाल की पळोवया. तेल हून जाला. तेल खूप होऊन जाला तश म्हण गॅसा फ्लेम जरा लो करून घेतला. शंकरपाळी सगळी तेला सोडून जाल की परत गॅसा फ्लेम मीडियम करून घेवका. आणि मीडियमाचेर बी समाज तळतेर ना अशी दिसल्यार जरा हाय करून घेतले जाता. हांगा आमगेल गॅसा फ्लेम हायच आसता. शंकरपाळीच कलर चेंज जावका आणि तेलाच बी बबल्स कमी जावका.
शंकरपाळी खूप कलर चेंज जातपर्यंत तळच्या ना. तेलाच्यान भायर काडल्यानंतर बी ताजी कलर आनी डार्क जातीर वता. अशीच कन उरील पीठ बी लाटून शंकरपाळी तळून काड्या. आता गोडशी शंकरपाळी कशी करची म्हण पळोवया. गोडशी शंकरपाळी करच्याक अर्ध किलो मैदा पीठ घेतला. 1 चमचो तूप घेतला. अर्ध वाटी उदक आणि अर्ध वाटी साखरे पीठ घेतला. आणि थोडे मीठ बी जाय. गॅसावेर उदक गरम करचे दवरका आणि तातूंत भितर पिठी साखर करगून घेवका. पिठी साखर ना जाल्यार सादा खड्या साखर वापरला बी जाता. आमकां पाक करचे ना, उदक जराशें होऊन जाल्यार पुरो. साखर करगला हातूंतच तूप घालून घेवया आणि गॅस बंद करया. आणि पीठ कालोवचे सुरू करचे पयलीं गॅसाचेर तेल बी हुन करचे दवरया. हे पीठ कालोवचे जराशे टाइम लागता, तशें म्हूण गॅसा फ्लेम एकदम लोच दवरा. आता साखरे उदक होऊन आसतनाच एक व्हड आयदनात काण घेवका आणि हे स्वीट शंकरपाळी तशें म्हूण थोडे कमीच मीठ घालका. मीठ जरा करगून घेवया. आणि ह्या उदकात धर्त तितले मैदा पीठ घालून घट्ट पीठ कालून घेवया. एक कप मैदा पीठ घाला आणि लागल्यार आणि पीठ घाल्या. हांगा आणि 1 कप मैदा पीठ घाला. सुमार 1 कप साखरे उदकाक 2 कप मैदा पीठ लागता. एकदम घट्ट पीठ कालून जाला. हे पीठ सुमार 10 मिनिट तरी धापून दवरका. तेल होऊन जातपर्यंत हे रेस्ट करचे सोड्या. 10 मिनिटानंतर पीठ परत जराशी मळून घेवका. त्यानंतर ह्या पिठाची 4 इक्वल सायजाची गुळी करून घेवया. थोडेशी मैदा पीठ घालून हाजी बी एक पातळ भाकरी लाटून घेवया. ही भाकरी तिक्षी शंकरपाळी भाकरीवरी एकदम पातळ लाटून घेवका म्हणना, पण खूप जाड बी उरचे ना. सुमार इतली जाड उरका. हाजी बी तुमका जाय आशिल्ल्या शेपाची आणि सायजाची शंकरपाळी कापून घेवका.
ही कातनी ना जाल्यार पिझ्झा कटर ना जाल्यार सुरीज बी यूज केल्या जाता. तेल बरें होऊन जाल्यार गॅसा फ्लेम लो करया आणि सगळी शंकरपाळी तेलात सोडून घेवया. गॅसा फ्लेम मिडियम ना जाल्यार लोच दवरका आणि तेलाची बबल्स कमी जावचे लागले की फ्लेम जरा हाय केल्या जाता. तेलाचे बबल्स बी कमी जालात आणि शंकरपाळी कलर बी चेंज जालात. आता मी हे शंकरपाळी भायर काडून घेवया. गोडशी शंकरपाळी बी रेडी आसात. ह्या दीपावळीक तुम्ही बी ही स्वीट आणि स्पायसी शंकरपाळी घरा ट्राय करा. कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.